साद्या काळाचो 25वा आयतार. जराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या 25व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी हाची सर वाचपा आमकां एकामेकाक प्रोत्साह दिवंक उलो दिता. आमी कोणूच संपूर्ण न्हय, बगर संपूर्ण जावच्याक प्रयत्न करता. जेजू आमकां स्वस्थ करून सांगता, कोणाक पयले जावंक खुशी आसा ताणें निमाणें जावंक जाय आनी सर्वांचो सेवक जावंक जाय. जेजू देव जाल्यारय खालतो जालो आनी आमी खालते कशें जावेत म्हळ्यार रुजवा दिता. सबार वेळा दुसऱ्यांची सेवा केल्यार आमी ल्हान जाता म्हणल्यार आमी चिंता. हांगासर जेजू मनशान आपल्या जिवितान जोडल्या नांवां, स्थानमान वा आस्ती पास्ती विशयांत विरोध करिना, बगर आमकां फावो जाल्लें सगळें आमी पेल्याच्या सेवेंत विनियोग करून आमी महान जावंक तो आपोवण दिता. क्रिस्तांव म्हळ्यार खालते जावन जिवचें म्हूण अर्थ. आमी देवाची खुशी जाणा जावचें आनी संदर्भात देखीत जेजू बरी आमची जबाबदारी पाळचें जावन आसा. तर एकामेकाक प्रोत्साह दिवन फिरगस कुटुंबांत मोगान जिवंक ह्या संभ्रमांत खुरपा मागया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें जावन आसा. प्रामाणीक मनशा आनी अप्रामाणीक मनशा मदलो व्यत्यास आमच्या मुखार दवरला. नितीवंत मनीस देवाक आपलो धनी म्हूण घेता आनी ताचे नियम आनी उपदेश तो पाळटा. ही ताची प्रामाणीक जिणी अप्रामाणीक मनशाक एक साहस जावन आसा. तर खालते जावंक आपण दिवचें हें उतर आतां आमी शीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप समाजांत जावच्या वायटाक कारण कितें म्हळ्यार आमकां स्पश्ट करता. भाग्यवान जाकोब म्हणटा, स्वता वरवीं आमी अन्यायार जैत व्हरूंक जाय. राजसंधाना वरवीं तुटलो आमचो एकवट आमी घडसूंक जाय. नीज जाणवाये शांती आनी सवस्काय स्थापन करता म्हणलें तो कळीत करता. तर हें उतर आतां आमी भक्तीपणे आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेन जेजू आपल्या आपोस्तलांक ल्हानवीक आनी खालते जावन जिवंक उलो दिता. आपोस्तल तांच्या मदें व्हड कोण म्हणलें तर्क नासले. तांचें अंतस्कन जाणा जावन तांकां तो आयच्या सुवार्थेंत लिसांव शिकयता. तर आमी खालते जावंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी शीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर वडिलांनी आनी लायक भाव भयण्यांनी पवित्र सभा जेजूचे मिस्तीक कूड आनी आमी सर तिचे सांदे म्हणलें समजून जिवंक आमकां शिकय. आमचे मदें आसचो व्यत्यास आनी अंतर पयस कर. एकामेकाक आदारसून आनी सुदारसून क्रिस्ताची कूड ह्या संवसारांत बांदूंक हाडूंक सर पवित्र सभेच्या वडिलांक आनी लायकांक सुटसीत कर म्हूण मागता. दुसरें, देशाच्या आनी राज्याच्या राजकारभाऱ्या पासून. मोगळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आधुनीक संवसाराची स्थितीगती समजून देशाच्या आनी राज्याच्या अभिवृद्धी पासून राजकीय फुडाऱ्यांनी नवी लोकां मोगाळ योजना मांडून हाडूंक आनी तांकां उर्बेवंत कर. सर लोकांनी शांती सवस्कायेन जिवंक तांणी वावरुचें तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. तिसरें, पिडेस्ता आनी प्रायवंता पासून. दयाळ बापा, आधुनीक तंत्रज्ञाना आनी अभिवृद्धी वरवीं परिसराचें माल्यन जावन आज सबार लोक अत्याधुनीक पिडेक वळख जाल्यात. तांच्या कश्टांत हांव तांकां सुटका लाभय आनी बरी भलायकी तांकां बेगीनच फावो कर. प्रायवंतांक तांच्या उत्तर प्रायेर फावो तो आदार तांच्या कुटुंबादारांत हांव लाभय म्हूण मागता. चवथें, काजारी जोड्या पासून. कनवळ्या बापा, सबार काजारी जोडी भुरगीं नासतना कश्टतात. तांचे कस तूं समजून घे. तुजी खुशी वय जाल्यार तांच्या मोगाचें फळ जावन तांकां बेगीनच भुरगें फावो कर म्हूण मागता. पांचवें, ह्या वेदी मुखार जमल्या पासून. विस्वासी बापा, ह्या मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जाल्ल्या सर्वांनी आमचे थंय आसचो अंतर आनी व्यत्यास पयस कर. एकामेकाच्या मोगान भरून आमचें जिवीत पेल्याचे सेवेंत खर्चूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता.